पहलगामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केशीन सगळ्या आरोपींक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. पुरावे मेळूना. मोबायल गाडी सुरो अजून हाताक लागना. 10 ऑक्टोबराक परत कोर्टा मुखार. रामा उपरांत एक्टिव्हिस्ट स्वप्नील शेल्लेकाराक बीजेपीच्या महानंदाची फोनार धमकी. महानंद म्हणटा देवीक अपशब्द. भावना दुखयल्यो. बाउन्सर जनता पार्टी विरोधकांचे फार. एससीईआरटीन दिल्ली प्रश्नपत्रिका वापरल्यात काय म्हूण तपासपाक स्कुलांनी धाडटले फ्लायिंग स्क्वॉड. सरकारी अनुदान घेवन माध्यम बदलिल्ल्या शाळांक ह्या वर्सा पुरती सूट. कोडार आयआयटी नाका शेतामळे सालवारकरात थळावे मेळे. शेतकी मंत्री रवी म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळून उलोवन पळयता. तोड लायता. सवेच्या विद्यार्थ्याचेर हात उखलपाच्या प्रकरणात सांगेच्या हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रीस 3 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड. हेडमिस्ट्रीसा आड एफआयआर नोंद. मंगळारा सुनावणी. नानोड्या उजो लागून 4 गाडयो काबार. 3 ईव्ही. पाक केल्ली ईव्ही मोटारूय काबार. चार्जिंगीक लायिल्ले स्कूटरीन पेट घेतलो म्हूण दुबाव. लडाखांत राज्य दर्जा खातीर जाल्ल्या आंदोलनान हिंसाचार. एक्टिव्हिस्ट वांगचूक अटक. सीबीआय ईडी करता विदेशी फंडांचे भारता आड कारवायांक गैरवापरा विशीं चवकशी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाची MiG-21 फायटर जेटाक निरोप. मंत्री म्हणटा फायटर जेट रशिया भारताच्या संबंधाचे प्रतीक. 63 वर्सां आशिल्ले वायुदळाचे सेवेंत. डोनाल्ड ट्रम्पाचे फार्मा उत्पादनाचेर 100% किचन कॅबिनेटांचेर 50% टॅरिफ. भारताचे फार्मा निर्गतीचेर परिणाम. इंटरपोलान आफ्रिकेच्या 14 राष्ट्रांनी रोमांस आनी एक्स्ट्रॉशन स्कॅमांचो केलो खुलासो. 260 दुबावितांक अटक. 1,500 मायस स्कॅमांत शिकार.